Aicha Misa, Pirgent, Gerald De Silva Meyer, Pradhan Pirjan, Sadi Pirjan, Alban Joyce Pereira Belmont, Lina Coutinho Belmont, Manvika Matthias Attur, Peter Paulina Mascarenas Kelmed, Jacinta Menejas Belmont, Carmen Menejas and family Pernal, Naveen Veena De Silva Belmont, Priscilla De Souza and family Hirgan, Jean Danti Bola. सा अंतोनीचे पूर्णशेत पकाला मंजर पलके स्थापक कमिटीचे संदे अध्यक्ष देवाधीन श्री जॉन मतायस, उपाध्यक्ष श्रीमती ब्रिजिट डिसिल्वा, कार्यदर्शी कुमारी रेमेडिया मता डिसोजा, खजानदार श्री मतायस डिसिल्वा. स्थापक संदे श्री अंतोनी डिसिल्वा कुर्ला मुंबई, श्री अल्फोन्स अगेरा, श्री बाजिल नोराना, थॉमस मिनेजस, फ्रांसिस डिसिल्वा. नोवन रचितल्ली कोपेलिची समिति उपाध्यक्ष श्री ग्रेगरी मिनेजस, कार्यदर्शी श्री अल्विन अगेरा. संदे प्रेसिला डिसोजा, लिडिया अराना, जसिंता मतायस, जेराल्ड कोरेया, जॉयस डिसिल्वा, प्रवीण डिसिल्वा, राजेश डिसिल्वा, प्रेसिला मतायस, मोनिका मेंडोन्सा, प्रकाश अल्फोन्सो, सुनीता नजरेत, नैन्सी मेंडोन्सा, ग्रेटा डिसोजा. कोपेला जागो दांदिली, अंतोनी डिसिल्वा पकाला, सिसिलिया डिसिल्वा पकाला, लिली डिमेलो पकाला, श्रीमती श्री जेराल्ड ग्रेटा डिसोजा पकाला. कोपेलाच्या बंदपात दांदिल्ले देवाधीन श्री जोसेफ डिसिल्वा पकाला, देवाधीन श्री लॉरेन्स लोबो मुंबई. कोपेलाच्या जाग्याक दांदिल्ले देवाधीन सीसी डी क्रूज बेलमन. वर्षामध्ये कोपेलाची जतन घेऊनची श्री लिओ डिसोजा, फिलोमिना अगेरा, जेसिंता मतायस, मॅक्सिम फर्नांडिस, प्रेसिला डिसोजा. आईच्या पुस्तक डोनेशन फेल्सी फेलिक्स डिसोजा बेलमन, एकदानी बेलमन, प्रसाद डिसोजा बेलमन, लीवन फ्रिंस डिसोजा बेलमन, प्रवीणा लवीना डायस गंटलगट्टे, एंसेल पिरेरा निट्टे, मनीषा डिसोजा बेलमन. बैनर स्पॉन्सर्ड अनरोल आणि लीवन डिसोजा बेलमन, हेराल्ड वीना रोड्रिगस एंड फैमिली, निश्चल फेराओ एंड फैमिली बेलमन, लाइनन मेंडोन्सा बेलमन, अरुण जस्मिन नजरेत एंड फैमिली बेलमन, एवलिन रोजा बेलमन, एकदानी बेलमन, बेनेडिक्टा लेटिशिया डिसोजा पेर्नल, जानेट डिसिल्वा बेलमन. सिलेस्टिन मिस्किट बेलमन, मेलिशा डायरल डिमेलो बेलमन, फिलोमिना अगेरा बेलमन, मेबल मेनेजेस बेलमन, सिसिलिया डिसिल्वा बेलमन, आयरीन कार्डोजा बेलमन, सिसिलिया अलिस लोबो बेलमन, ब्रायन फाइस मियर, जोसेफ फिलोमिना मतायस बेलमन, जोसेफ कोरे एंड फैमिली बेलमन, अलेक्स कार्डोजा 1 क्विंटल तंदू हेलमेट, फ्रांसिस नैन्सी मेंडोन्सा कट्टिलो बेलमन, जेराल्ड जसिंता मतायस बेलमन, शरद डिसिल्वा बेलमन, हिल्डा मतायस बेलमन, हेराल्ड पिंटो बेलमन, मार्गरेट पिंटो बेलमन, वलेरिया लिली डिसोजा शिर्वा, विन्सेंट रीटा डिसोजा बेलमन, लीना डिसोजा बेळवाई. वर्षामध्ये कोपेलाक दान दिल्यांची नावा विल्फ्रेड शरल अरोजा मुंबई, शरत रैना डिसिल्वा बेलमन, अंतोनी डिसिल्वा एंड फैमिली कुर्ला, फिलोमिना अगेरा बेलमन, हेनरी मतायस मुंबई, जानेट डिसिल्वा बेलमन, फिलोमिना डेसा बेलमन, मार्क एंड फैमिली शिर्वा, आइडा रेबेलो मुडिबिद्री, ग्लेन लुविस मुंबई, जुलियाना क्वार्टर्स एंड फैमिली मुडिबेल्ले, वाल्टर लविना डिसोजा करकोल, लिली डिसोजा करकोल, अनूप डेसा फेर्नल, लेनी डेसा शिर्वा, फ्लेविना डिसोजा पंबूर, हेलेन मतायस शिर्वा, जॉयसन हब्रल शिर्वा, सुनीता शिकवेरा बोला, हेलेन नजरेत कालातूर, डाइवन डिसोजा एंड फैमिली, रिनेट सुनील कुटिनो बेलमन, सेराफिन पिंटो केलमेड, पर्ल ब्रायन डिसिल्वा बेलमन, मेरी कार्डोजा बेलमन, अल्बर्ट विनी डिसोजा शिर्वा, वैलेट मिनेजस एंड फैमिली बेळवाई, विन्सेंट डिसोजा मुडबिद्रे, डेनिस ज्योति डिमेलो पालड़का, संता सिक्वेरा एंड फैमिली पांगला, सुनीता पिंटो, जॉन ग्लैडिस डिसिल्वा एंड फैमिली करकोड, ग्रेगरी डेसा उडुपी, सेलेस्टिन ओराना बेलमन, एंजेलिन डिसोजा बेलमन, डेल्मा पिरेरा करकोड, मेरी पिरेरा करकोड, सन्नी मतायस, प्रिसिला अल्वारिस बेलमन, मार्गरेट डिसोजा बेलमन, पियूष मोनिस शिर्वा, अश्विन डिसोजा मियर, नेक्सन पत्राओ मुकामार, फेडरिक मेंडोन्सा बेलमन, मरियन पिंटो बेलमन, लीना सल्डाना बेलमन, वाल्टर कामिल कार्डोजा बेलमन, माना दिग्बाब, जेफ्रिन मोनिस जर्मनी, जुलियट मेंडोन्सा बेलमन, संतान सिंथिया बर्बोजा बेलमन, रॉबर्ट डिसोजा बेलमन, जोसेफ फर्नांडिस एंड फैमिली बेलमन.
Valerian Pinto Belmont, Lena Fernandez Belmont, Gracie Mendonça Belmont, Sylvester Nazareth Belmont, Jacob Victor Nazareth Belmont, Arun Prakash Nazareth Belmont, Jacinta De Silva Belmont, Sebastian De Souza Belmont, Edward De Souza Belmont, Ashok Fernandez Belmont, Lily Pereira Kire, Avil Fernandez Takode, Remedia De Souza Belmont, Maurice Matthias Belmont, Josephine De Souza Belmont, Henry De Souza Belmont, Valerian De Souza Belmont, Albert De Souza Belmont, Augustine Cardoza Belmont, Ligore Di Mello Belmont, Hilda Matthias Belmont, Raina Robert De Souza Belmont, Robert De Souza Belmont, Hansi Froxy De Souza Belmont, Baptist De Souza Belmont, Gilbert Cardoza Belmont, Michael De Souza Belmont, George Matthias Belmont, Stella Norona Belmont, Jerome Norona Belmont, Jimmy Cordes Belmont, Gavin Nolita Belmont, Stella De Souza Belmont, Novel Arona Belmont, Daryl Castellano Belmont, Ashok Matthias Belmont, Joy Manisha De Souza Belmont, Thomas Tellis Belmont, Alban Joyce Pereira Belmont, Paul Regina De Souza Belmont, Kirti Saldana Belmont, Gilbert Vaz Belmont, Felix Irene Ferrao Belmont, choir members Belmont, Ignatius Benedicta De Silva Mudarangadi, Michael Vera De Cruz and family Belmont, Gerald Matthias Belmont, Roman Mendonça Belmont, Severin Cardoza Belmont, Richard Aroza Belmont, Luisa Di Mollo Belmont, Gerald Aroza Belmont, Flossie Eric Martis Belmont, Luis Matthias Belmont, Victoria Rosa Belmont, Rashan Frida De Souza Belmont, Teresa De Souza Belmont, Lena De Souza Belmont, Benny De Souza Belmont, Gerald Fernandez Belmont, Dennis Alfonso Belmont, Efrasin Aguera Belmont, Henry Andrade Belmont, Cornelius Coutinho Belmont, Severin Fernandez Belmont, Juliana Rosa Belmont, Mark Irene Mendonça Belmont, Urban De Souza Belmont, Gerald Matthias Belmont, Sonia Siqueira Remedia De Souza Belmont, Wilroy Rohit Castellino, Rolson Fernandez Pangla, Tony Janet Saldana Belmont, Ligori Meneges Belmont, Denzel Meneges Belmont, Gerald Siqueira Belmont, Stella De Souza Belmont, Vishal De Souza Belmont, Frederick Janet Arona Belmont, Teresa Barbosa Belmont, Benedicta Norona Belmont, Ekdani Belmont, Simon Leticia De Almeida Belmont, Ivan Pravin De Souza Belmont, Oswin Evelyn Rosado Belmont, Dylan Vaz Belmont, Valeria Lily Di Mello Belmont, Victor Saldana Belmont, Benedicta De Souza Belmont, Frederick Lily De Souza Belmont, Marian Greta Nazareth Belmont, Ivan Norona Udyavar, Michael Hilda De Souza Belmont, Nancy De Souza Belmont, Paul Barbosa Belmont, Francis De Souza Belmont, Roslyn Anthony Mendonça Pernal, Paul Regina De Souza Belmont, Janet De Souza Belmont, Raymond Irene Mascarenas Belmont, Eric Wilma Mascarenas Udupi, Joseph Michael De Souza Belmont, Flavia Cardoza Belmont, Vishal Nazareth Belmont, Irish Lavina Desa Kelmet, Helen Benedicta Lobo Belmont, Joseph Philomena Matthias Belmont, Lydia De Souza Damaskatte, Wilson Lobo Belmont, Jacinta Pereira Belmont, Ligori Felsi Di Mello Belmont, Josephine De Souza Belmont, Lena Lobo Parapadi, Patrick Pinto Belmont, Maurice De Cruz Belmont, Anil Lona Lewis Belmont, Roshan Lloyd Cardoza Belmont, Antonia Rosa Belmont, Ivan Sharal Mendonça Kulshekar, Wilson De Almeida Belmont, Edward Lina Arana Belmont, Camille Philomena Siqueira Kuntalanagara, Lester Pereira Munkur, Maxim Anita De Souza Belmont, Cecilia De Souza Belmont, Johnson Pramila De Souza Belmont, Philip Cardoza and family Belmont, Irene De Mello and family Belmont, Nelly Anita Saldana Udupi, Stephen Francis De Souza Udupi, Edwin Joseph Alva Udupi, Charles Rosario De Souza Udupi, Monto De Almeida Belmont, Greta and Jenica De Almeida Belmont, Simon De Souza Mumbai, William De Silva Mumbai, Ashley Nani, Callan De Souza Pangla, Santan Alva Shirva, Victor Mabel De Cruz Belmont, Carmen Saldana Kelmed, Henry De Souza Belmont, Anthony Sunita Norona Belmont, Benedicta Meneges Belmont, Henry Lucy Mendonça Belmont, Maxim De Souza Udupi, Roman Castellano Belmont, Riani Joshua De Souza Belmont, Ivan De Cruz Belmont, John Arun De Souza and family Belmont, Jesvina Matthias, Devadin John Matthias Udasa Permanuru, Roshni Loba and family Shirva, Navinani Glevina Tellis Dubai, Lance De Souza and family Belmont, Gerald Fernandez Belmont, Wilson Judith Matthias Belmont, Alfonso Grace Pinto Belmont, Monica Nazareth Udupi, Annie Melinda De Souza Dubai, Alice De Souza Belmont, Vincent De Souza Belmont, Christine De Souza Belmont, Frederick Mendonça Belmont, Salo Mascarenas Belmont, Dulce Meneges Belmont, Maria Pereira and family Belmont, Lawrence Celestine De Souza Belmont, Asha Jason De Souza Dubai, Henry De Cruz Belmont, Simon Fernandez Belmont, Stanley Pereira and family Kanajar, Sizoy Thomas Belmont, Sunita Meneges Pilar, Robert Lina De Souza Pilar, Clara Pereira and family Shirva, Joyson Lobo Pernal, Vincent De Souza and family Pambur, Flavia Franklin Lobo Belmont,
ಐವಿನ್ ರೇಷ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಅಗ್ನೇಸ್ ವಾಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ನೋರಾ ಈವಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ದುಬೈ, ಈವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂಬೈ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಅಲಿಸ್ ಕರ್ಡೋಜಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಹೆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ರೀಟಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ರೋಷನ್ ರೋವೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಸಿಂಥಿಯಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮುಂಬೈ, ಜುಲಿಯಾನಾ ನೊರೋನಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಡೆನಿಸ್ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಕೆಲ್ಮೆಟ್, ಮೇಘನಾ ಬಿಂಟೋ ಮೊಗನಾಡ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಾಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಲೋ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅನಿತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಪೌಲ್ ರೊಜಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಅಲಿಸ್ ನೊರೋನಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಜೆರೋಮ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಡ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಲಿಗೋರಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ರುಡಾಲ್ಫ್ ಸುನೀತಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಮೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಟಮ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ವಿನಿಟಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಜೆನೆಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಲೋಬೋ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಅರಾನಾ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೋ ಮುಂಬೈ, ಜೋಸೆಫ್ ನಜರೆಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್, ಲೀನಾ ಬರ್ಬೋಜಾ ಮುಕಾಮರ್, Anthony Nazareth Woodpy, Flossie D'Souza Mumbai, Stephen Fernandez Belman, Aloysius Menezes Belman, Elias Greta Saldana Belman, Vincent Hilderebello Belman, Lina D'Souza Belman, Valerian Helen Matthias Belman, John Saldana Belman, John Thomas D'Souza Belman, Anthony Gerald D'Souza Belman, Prashant Prema de Cruz Belman, Priscilla Pereira Karkad, Josephine D'Souza Belman, Alban Edward Cardoza Belman, Maurice Andrade Anikutam Belman, Hilary Montinorona Belman, Dr. Robert Dimelo Nitte, Natalia Dimelo Belman, Naveen Vina Di Silva Belman, Anthony Tellis Belman, Glenn Prajwal Alfonso Belman, Ronald D'Souza Belman, Anil Ani Sunil Belman, Movin Pereira Miyar, Michael Ani Sunita Matthias Udupi, Blandel Voletanorona Belman, Joy Manisha D'Souza Belman, Oliver Francis Coelho Belman, Gerald Philomena D'Souza Belman, Peter Norona and family Belman, Roshan Mascarenas, Bobby Chandini Norona, Jerome Ani Vimala D'Souza Belman, Dennis D'Souza Belman, Alice Quadras Belman, Ida Martis Belman, Agnes D'Souza Belman, Mary D'Souza Kuntalpadi, Sisters of Charity Mangalore, Magdal Dimalo Belman, Anil Koda Mumbai, Anjali Lobo Belman, Joseph Philomena Matthias Belman, Irene Peter D'Souza Belman, Sunil and Vinisha D'Souza Bendur, Philip Gilbert Crasta Kuwait, William Menejas Belman, Bonaventure D'Souza Belman, Pascal Muniz Karkod, Valeria Lily D'Souza Shirva, Kian Christopher Lobo Mier, Stanley Helen D'Souza Kuntalpadi, Dennis D'Souza Belman, Lazarus Matthias and family Belman, Veronica Rego Mumbai, Henry D'Souza Mumbai, Ruben Fernandez Mumbai, Eliza D'Souza Mumbai, Sunil D'Souza and Jyoti Genevieve Mascarenas Mumbai, Herald Matthias Belman, Vincent Mabel D. Almeida Udupi, Raymond Rodriguez Mumbai, Charlotte Lobo Hilda Albert Lobo Mumbai, Lina Di Melo Mumbai, Ignatius Grace D'Souza Belman, Lena Nani Ronan Lobo Bangalore, Edwin Rani Alva Udupi, Wilfred Nancy De Silva Belman, Victor Gracia D'Souza Karkad, Sudhir Verma Varanasi, Benedicta Navin D'Souza Shirva, Anita Valerian D'Souza Belman, Lawrence Correa Belman, Henry Monica Norana Belman, Manadik Bab, Vincent Pereda, Mirzapur, Ankit Gujarat, Salvador Evelyn Mendonça Hirgan, Lance Rima Dikuna Belman, Ignatius Moniz Mudubelle, Olivia Jyoti Dimelo Karkod, GS Traders Mirzapur, Smita De Silva Mumbai, Edwin Jocelyn Arana Karkod, Jevita Jeevan Fernandez and family Belman, Paul Barboza Belman, William Mascarenas Mumbai, Priscilla Saldana Belman, Agnes Minto Karkod, Lavita Cortas Pernal, Mary Dimelo Belman, Arun Chetan Norana Karkod, Rosa de Cruz Belman, Risha D'Souza Belman, Venetia Mendonça Belman, Gerald Vera Fernandez Belman, Richard Menejas Belman, Kargi Pujarti Belman, Ivy D'Souza Pambur, Valerian Sibyl Dandis Mumbai, Teresa Norana Udyavar, Leni D'Souza Nidodi, Jeevan Johnson De Silva Belman, Victor Mendonça Belman, Maxim D'Souza Belman, Mariel and Jorvin Cabral Belman, Stella Menejas Belman, Bharat Plywood Furniture Mirzapur, Stanley Benedicta Fernandez Mumbai, Adik Manadik Bab, Valerian Mendonça, Rector Milargis Kallanpur, Nina Pinto, Peter Paul, Lina Mascarenas Kelmed, Victor Aguera and Kutam, Attur, Alex Ivan Sikvera, Principal Madantar, Philip De Cruz Belman, Aidan Menejas Mudubelle, Tristan D'Souza Belman, John D'Souza Nitte, Renilda Matthias Belman, Valerian Jyoti D'Souza Belman, Severin Thomas Mumbai, Kosas D'Souza Belman, Alvin Di Melo Belman, Valerian Di Melo Belman, Wenzil Akash Norana Belman, Paul Simplian D'Souza Belman, Frederick Dorin Cardoza Belman, Roshan Di Melo Belman, Albert D'Souza Pilar, Joseph D'Souza Mulki, Wilma Quadras and family Mumbai, Baby Gianna D'Souza Belman, Arun Blossom Saldana Chickmangalore, Walter D'Souza Belman, Lavina Norana Kuwait, Emily D'Souza Shirva, Roshan Jacinta Mendonça, Juliana D'Souza Hirgan, Gia and Gianna Tellis Belman, Natalia Pereira Udupi, Severin Desa Belman, Yekdani Belman, Priscilla Saldana Udupi, Yekdani Belman,
Rajwal Rebelo Kelmed, Arun D'Souza Bajal, Melita Martis Mumbai, Arun Dimelo Belman, Flore Menejas Belman, Juliet Mendonça Belman, Lavita Lawrence D'Souza Belman, Eugenia Rana Karkad, Montu D. Almeida Belman, Johnson Andrade Belman, Irene D'Souza Belman, Pradeep Nazareth Belman, Mary Robert Fernandes Karkad. Florian Janet D'Souza, Dennis Ronald Dimelo Belman, Joaquim Maxim Matthias Mudarangadi, Lily Rebelo Mudarangadi, Fouls in Jacinta Cardoza Belman, Luis Rangel Belman, Yekdani Belman, Alice Alfonso Puttur, Josephine D'Souza Belman, Regina D'Souza Belman, Maxim Telis Belman, Rosicuello Falimar, Yekdani Belman, Rosemary Kutina Puttur, Santani Cabral Shirva, Luis Matthias and family Belman, Francis Desa Belman, Dennis Lobo Mumbai. Santan D'Souza Pernal, John Fernandes Mumbai, Vijay Lancy Mascarenas Bangalore, Herald Aine Saldana Belman, Rolvin and Rolisha De Silva Belman, Robert Lina and family Pilar, Rafael Lloyd, Carol D'Souza and Kutam Pernal, Raina Roshan Menejas and family Hernal, Jenica Quadras Pernal, Veronica Stella D'Souza Belman, Lavina Pereira Karkal, Milton Fernandes Belman, Suresh Paul D'Souza Belman, Stella Vaz Belman, Eliza Taura Belman, Luis D'Souza Belman, Richard Preman Monis Mumbai. Dominic and Nancy D'Souza Kanajar, Basil and Jyoti Mascarenas Hirgan, Arun Lavita Cardoza Belman, Juliana Fernandes England, Roshan Benita Matthias Shirva, Veronica Fernandes Belman, Roy Cabral Belman, Benedicta Menejas Belman, Urban Mendonça and Priscilla Shrita Machado Belman, Maurice Fernandes Belman, Wilson Vaila Alfonso Belman, Lucy Castellino Atur, Priscilla D'Souza and family Belman, Andrew Belman, Nitish Amin Padlakere, Felix Veronica Cordas Pilar, Rahila, Nischal Lavina Ferrao Belman, Clement Mabel Barbosa Belman, Sia Miranda Kalmadi, Stani Menejas, Ranjit Gaga Kanajar, Bernard Pereira Karkal, Wilson Lawrence Nazdes Mukamar, Juliana Belman, Pauline Vaz Belman, Vincent Pinto Belman, Albina Pinto Belman, Genesia Cardoza Belman, Edwin Oriana Castellano Mangalore, Neil Viona Emma Castellano Mangalore, Felix Irene Perao Belman, Philomena Castellano Belman, Florita Ensil Belman, Clotilde D'Souza Karkol, Darren Tellis Belman, Godwin Josna Fernandes Dupadakatte, Lily D'Souza Belman, Joseph D'Souza Belman, Alicia Matthias Pernal, Vincent and Veronica Saldana Udupi, Walter Jacinta De Silva Belman, Jesslyn and Joshua Fernandes Belman, David Mabel Menejas Belman, Jovel Norana Belman, Jyoti Sons and Kutam Belman, Manadi Bab, Clifford Fernandes, Kulshekar Pirgas, Ravin Pinto Mangalore, Vishal Mendonça Mumbai, Clinton Lobo Mumbai, Severin D'Souza Miyar, Rohit Rochelle Fernandes Mumbai, Frederick Dorin Cardoza Belman, McQueen and Macton Mendonça Mudibet, Melvin Monica Mendonça Belman, Lionel Severin D'Souza Pernal, Carmen Menezes Pernal, Joel Jesslyn Saldana Belman, Joyan Viful Saldana Belman, Tony Janet Saldana Belman, Anna Correa Belman, Pritam Princia De Silva Belman, Janet Priya De Silva Belman.
या पेस्ताक प्रेजेंट जराल्ड डी सिल्वा आणि कुटुंब मियार तांणी मुखार येवन आमच्या पदरापेकडे येवन वार मोठ तशेंत मानाची वाद स्वीकार करता तुमच्या लागीं विनंती. सांत अंतोनीच्या रेलिकेच्या वा जिबेच्या फेस्ताक प्रधान याजक जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या अधिक मनाधिक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोग्गा दिएसीसीच्या गवळी बापांक फेस्ताच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या सर याजकांक धार्मीक भाव भयणींक भक्तिकांक आनी आमच्या वेळमाण फिरगजकारांक फिरगज याजकाचोय मेळोवन मोगाचो स्वागत. सांत अंतोनी बरी मागण्याची जिणी जियोवया मरुसाची यात्रिका जावया म्हणलो विशय घेवन सांत अंतोनीची रेलिकेची वार्षिक परब आमी संभ्रमता. लिझमान शहरांतल्या एका मंथनाच्या कुटुंबान देवोत आवय बापायचो मलगडो पूज जावन 1195 इसवेंत ऑगस्टाच्या 15 जल्मल्लो. असर्यंगार सा अंतोनी मागण्यान सरस्पर देवाच्या सहवासान जियेल्लो ओडतो सांत. सा अंतोन भोव सकाळीं ताच्या कुडान दिंबयेर पडोवन मागणें करनासतना ताणें मागणेकरच्या बुकाचेर जेजू बाळोवंक ताका प्रसन्न जालो. ते सगळे कूड सर्गींच्या प्रकाशान भरले. मागण्यान जेजूचो लागशिलान पाटलाव केलो. आपले जिणयेन देवाचें उतर पाळचे सवय आपल्या उलोवण्यान शिकोवणेंत आनी प्रसंगान हेरांक देवाचें उतर पाळूंक आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रेरण जालो. सा अंतोनीची कूड मातयेक पावून 32 वर्सां उपरांत सा बोनावेंचर हाणें ताचो फोंड उक्तो केल्ल्या वेळार मेळिल्ली ताची जीब आजून पद्वा शहरांत आसच्या सा अंतोनीच्या इगर्जेंत रेलीक जावन दवरल्या. आज 50 वर्सांची चरित्र आसलेल्या ह्या पाकाला पून शेतान ही रेलीक इटलीच्या पद्वातावन हाडिल्ली. फाटल्या 7 वर्सां हांव फेब्रुवारी 15 रेलिकेचें फेस्त व्हडा दाबाजान आचरण करता. ह्या महान संताच्या विनवणेन देवातावन जोड घेतिल्ल्या सर कुरपे बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिवया. आमची तेसांवां सांत अंतोनीच्या विनवणेचो आधार घेवन सर्गी बापाक भेटोवया. 2025व्या जुबलेवाच्या हुमरार आमी आसा. पापा फ्रांसिसान हे वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण पसारलां आसता. आमचें जिवीत मागण्याच्या स्पिरितान नेटोवन आमच्या जिविताचे पॉयंट बरोसाची यात्रिका जावन जियोवंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया.
Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Zemliau mandiran tuja sumya ami betoncha balidan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan तुझी आम्ही भक्ती नाही करताव जिल्लीत पाडू तुझी ससाई मागताव खुशीक तुझ्या सदां काळजाव सोम्या आता तुझो मागताव उतर तुझी आम्ही भक्ती नाही करताव जिल्लीत पाडू तुझी ससाई मागताव खुशीक तुझ्या सदां काळजाव सोम्या आदार तुझो मागताव जमल्या मंदिरांत तुझ्या सोम्या आमी बेटोच्या बलिदान Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan संदेश घेऊन संसार संकटा माया मोगांची अंकुरफा मागताव एकामेका बक्षांची एक सोम्या मजत तुझी मागताव मोगा संदेश घेऊन संसार संकटा माया मोगांची अंकुरफा एकामेका बक्षांची एक सोम्या मजत तुझी मागताव जमल्या मंदिरांत तुझ्या सोम्या आमी बेटोच्या बलिदान Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Zemliau mandiran tuja sumya ami betoncha balidan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan Kutma Spiritan boren mogamai pasan ailyau maguk waradan बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो
आज वर्त्या संभ्रमान हो मिसाचो बलिदान आमी पेटयत आसतना ह्या पूर्ण शेतांत आमी आसा सांत आंतोनीक समर्पिल्लें पूर्ण शेत हें सबार संख्यान तुमी हांगासर जमल्यात खंडिसावनी सांत आंतोनी म्हणटा आसतना आमकां उडासाक येता की सुकून गेल्ल्यो वस्तू सांडून गेल्ल्यो वस्तू सांडून गेल्ल्यो व्यक्ती हांकां आमी सोदून वेता आसतना आमकां उडासा येता सांत आंतोनी हेका वेळा ह्या संवसारांत अदीक मान सोडची एक सांत आसा तर खंडिसावनी आंकुआर मरये सोडणो सांत आंतोनीचो पयलो हर एका देशांनी गांवांनी हाचें नांव खंडिसावनी लोकांक कळीत आसा लोक भोव गौरवान ताका मानता आनी त्याच खातीर हांगासर आमी आसा ताच्या जिबेचें आज फेस्त आमी आचरण करता ताची रेलीक हांगासर आल्तारी मुखार आसची तुमकां दिसता ती कशी उरली ताची कूड नासली सारी जीब कित्याक उरली हें सवाल खंडिसावनी आमकां येतलेंच कोण जर आपल्या कुडीचे विश्वेचे जागृतकायेन देवा खातीर उपयोग करता ते विश्वे नास जावचे नात मरयेची कूड नासली ना कुडी यत्न्या समेत ती सर्गार गेली जेजूची कूड नास जाली ना तो परत उठून भायर आयलो ह्या संताची जीब नास जाली ना सोम्या खातीर उपयोग केल्ली ती सोम्याच्या मिसावांत उपयोग केल्ली ती जीब खंडी ती नास जावची ना तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी शाश्वत उर जाय तर आमचे कुडीचे विश्वे नास जायना तर आमकां अशी वाट एकच देवा खातीर सोम्या खातीर ती आमी उपयोग करूंक शिकत जाय थोडे फावटी आमच्या जिवांत आमी सुकून पडल्या तर आमच्या कुडीचे विश्वे सोम्या खातीर आनी बेल्या खातीर उपयोग करिनासतना आमच्या स्वंत आशे आनी अभिलाशे खातीर आमी उपयोग केली तर आज देवाचें बक्षाणें आमी मागून घेवया आनी त्याच खातीर आमी सांगता म्हणया हांव पातकी मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पत्कार केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगीर सुद्दां संवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सर पदकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावों आमेन
पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सष्णाच्या देवा तुवें पादोवच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी घरच्या कांतान असलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णा. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसाल्या काळजाच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचे तेल दिवंक निराशे बदला सुतेचो शलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या मोच्या काळजान हांव तुका दिन वाजता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सष्टान नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी सट्टा प्रासभोरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्ले उधार देखून तुज्या नांवा
तुझी होगळी गाता तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवी म्हाका कांदिले मुजी तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा सर्वेस पोर करोस मोहना तरी खालत्याचे तो दिश्ट घालता पूण गर्विष्ट्यांची वळख तो पोइस्तावनच धरता कश्टां दुखीच्या मदल्यान हांव वासम करता तरी तूं म्हजो जीव राखताय आनी म्हज्या दुस्मनाक निराशी करताय तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्परा सस्नाक बाळता तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवे म्हाका कांदिले सर्वेस्परा सांपावलोन एपेसगारां बरयला पत्रांतले वसाप पवा भयणीनो सोम्या खातीर बंदिवतान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिला आपावणेक फावो जाल्ली जावं सदांच लन्वीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाची सोडून तुमी मोगान सुदर्शन व्हरा पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायलांत एकामेकांत समाधानान जिवन हो एकवटो सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपावण्यांक आटापला एकच भरोसो तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्र स्थान एकच देव तो एकलोच तो समेस्तांचो बाप सगळां प्रास्त व्हरतो तो सर्व मुखार वावरता आनी समेस्ता थंय जियेता देवाचें उतर हें Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या प्रख्यात संत पादोसो संत आंतोनी हाचे विशीं जाणा नातले खंडिसावनी कोणूच ना. 1195 वर्सांच्या इश्वेंत पोर्चुगालाच्या देशाच्या प्रमुख शार जावन आसच्या लिस्बनांत ताचें जनन जालें. बावतिस्माचें ताचें नांव फर्डिनांड. भाग्यवंत मागण्याचें ताचें घर. ल्हानपणारच आध्यात्मीक रूच ताका लाबल्ली. 15 वर्सांचेर कोवेंतांत तो भरती जालो. सान फ्रांसिसाच्या सभेंत ताच्यो पयल्यो आंगवण्यो ह्या संदर्भी आंतोनी म्हणलें नांव ताका लाबल्लें. आफ्रिका देशांत वचून शुभ वर्तमान पासरिसय म्हणली ताची आशा, तरी ताच्या वडिलांक कल्तिमान जावन घालन फ्रांसांत आनी इटलींत धर्मप्रचाराक तो जावन उरलो. हो पातक्यांक परिवर्तन करचो, सुकोवन गेल्ल्यो वस्तू परत फाटीं हाडून दिवचो सांत म्हूण, सक्रामेंतांतल्या सोमयाचो भक्त म्हूण, मोरये मायेचो प्रेमी म्हूण, पयणाऱ्यांक गर्भेवंतांक विधवेंक आसरो म्हूण नांवार्दीक जाल्लो सांत जावन आसा. देवाक आस्त बदीक नाका, ताका जाय आसचें आमचें नितळ आनी समर्पीत केल्लें काळीज म्हणलें ताका स्पश्ट कळीत आसलें. तो एक श्रेश्ठ शिकवणदार, देवशास्त्र कितें तें ताका जाणा आसलें. पवित्र पुस्तकांतली शिकवण कशी वापरची म्हणली जाणवाय ताका आसली. 1231 इस्वेच्या जूनाच्या 13व्या तारखेर आपल्या जिवनाच्या 30 आनी 100 वर्सांच्या पयणाक ताणें त्या वेळार तो देवाधीन जालो. 330 आनी 100 वर्सां उपरांत ताका आनीक पिल्लो फोंड उक्तो केल्लो. कूड सगळी ताची नाश जाल्ली, तरी जीब मात्र तशीच उरली. ही जीब आजून लिस्बनाच्या बेसिलिका इगर्जेंत
ती गौरवाक दवरल्या. ताच्या जिणेचो सारांश इतलोच. कन्नड कवी अशें म्हणटा, ಮೇಲೊಂದು ಗರುಡ ಹಾರುತ್ತಿಹುದು, ಕೆಳಗದರ ನೆರಳು ಓಡುತ್ತಿಹುದು. ಮೇಲೊಂದು ಗರುಡ ಹಾರುತ್ತಿಹುದು, ಕೆಳಗದರ ನೆರಳು ಓಡುತ್ತಿಹುದು. ಅದಕ್ಕೋ ಅದರಿಚ್ಚೆ ಹಾದಿ, ಇದಕ್ಕೋ हरिदत्त बीदी म्हणून. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताच्या जिवनांत पळयलें तर ताची स्वप्नां केन्नाच जारी जाली नात, पूण देवाची स्वप्नां ताच्या मुखांतर ताचे थंय जारी जालीं. देवाक ताचीच वाट, आमकां ताणें चलोवन व्हेल्ली वाट. ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो हो दुबळो जावन मेलो. फर्डिनांड आंतोनी जालो. सा ऑगस्टीन सभेंत याजाक जाल्लो तो सान फ्रांसीस असिसीच्या सभेंत सेवा दिवंक लागलो. आफ्रिकांत धर्म प्रचाराचें मिसांव करच्याक आयतो जाल्लो तो इटली आनी फ्रांस देशांत सामान्य कामांत मग्न जालो. ताची स्वप्नां सर्व कोश्टलोवन पडलीं. देवाची स्वप्नां ताचे थंय जारी जालीं. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका मागण्याचो व्यक्ती तो जावन आशिल्लो. प्रस्तावनेचेर तुमी आयकल्लें, दिसाची 12 वरां तो मागण्यांत करसितालो. तर ह्या वर्सा मागण्याचें वर्स म्हण येदोळस परगट केल्ल्या ह्या वर्सा आमी ह्या संततावन शिकचें कसलें लिसांव आसा. खंडिसांवांनी 12 लिसांवां ताच्या जिणेंतावन आमी शिकेत, तरी पूण एक ह्या वर्साक संबंद जाल्लें जावन आसा. आमची जिणी बरवशेची जिणी जायजय, बरवशेची यात्रिकां आमी जायजय, तर मागण्याची जिणी आमी जियोंक जाय. कशें सांत आंतोनी भावार्थाची यात्रीक तो जालो, कित्याक मागण्याचो व्यक्ती तो जावन आशिल्लो. हे मागण्याचे व्यक्ती आमी कशें जावयेत, मागणें कशें करयेत म्हणल्या विशयान खंडिसांवांनी आमकां सांग जाय म्हणना. आमकां क्रिस्तांवांक ल्हानपण अर्तावन आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या फिरगजेंत, आमच्या इस्कोलांत आनी आमी आशिल्ल्या जाग्यांत आमकां तोवळ तरबेती मेळ्ळ्या आनी कशें मागणें करी जाय म्हूण आमकां शिकोवन ल्हानपण अर्तावन लाभल्या. तरी मागण्याचे व्यक्ती जावचे कशें, मागण्याची जिणी आमी जियोवची कशी, ह्या विशयान खंडिसांवांनी आमी समजूं जाय. मागण्याची जिणी 3 विशयांचेर आटापून आसा. मागण्याची जिणी सोम्याच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवची जिणी जावन आसा. मागण्याची जिणी बऱ्या करण्यांची जिणी जावन आसा. मागण्याची जिणी देवाची खुशी समजून त्या परी आमच्या जिवनांत जियोवची जिणी जावन आसा. पयले सुवातेर मागण्याची जिणी सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जियोवची जिणी जायचय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 12 फावटी देवाचें उतर आमी आयकता, तरी पूण आमचे थंय कित्याक बदलावण जायना, आमची जिणी कित्याक बदलना. इतलेशे शर्माव आमी आयकता, इतली शिकोवणी आमी आयकता, इतले फावटी आमी वांजेल घेवन वाचता, नियाळ करता, तरी पूण आमची जिणी अशीच कित्याक उरली. हे सवाल आमकां दोस्ता न्हय, खंडिसांवांनी दोशी जायस. कित्याक हें फळ दिना? तें देवाचें उतर म्हणलें, बी खंयसर पडलां म्हण आमी पयलें विचारी जाय पडटलें. वाटेर पडलां गी, खांटे खुंटे आसच्या जडा मदें पडलां गी, कडपाचेर पडलां गी, ह्या बऱ्या सुवातेचेर तें पडलां. खंयसर तें देवाचें उतर पडटा, आमची काळजां कशीं आसात म्हूण पयलें आमी पळय जाय पडटलें. ताचे उपरांत देवाचें उतर आमचें थंय फळ दी जाय तर तें 4 हंतांनी उतरोवन वचूं जाय. ही जावन आसात संस्कृत भाशेन सांगचें तर श्रवणा, मनना, निधिध्यासना आनी अनुष्ठाना. श्रवणा म्हणजे आयकोवचें, सुलाबायेचें काम न्हय. कानांनी आयकोवचें तर सुलाबायन आयकयतें आसलें. 12 जाणांनी आमी आयकोवचें कानांनी मात्र.
पूण देवाचें उतर फळ दिसयता काळजांत आमी आयकसाय कानांनी आयकल्या पावना आमची काळजां आमी उक्तीं दवरिसाय आनी काळजां मुखांतर आमी आयकसाय श्रावणां आयकुचें सबार फावटी आमी घरांक भेट दिता आसतना हांवें आयकल्लीं उतरां जावन आसात हो म्हजो पोत ल्हान आसतना हांवें सांगल्यार बरें करतालो आतां आयकुंकूच आयकना फादर केप्पो जावन गेला गी ना खंडीसावनी न्हय आयकना म्हळ्यार काने आयकना न्हय हांवें सांगल्यार बरें करिना म्हणलो अर्थ तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयकुचें सुलाबायेचें काम न्हय कश्टाचें काम एका दिसाचें कार्यक्रम न्हय शाश्वत तें कार्यक्रम जिवंत आसता पर्यंत तो स्वास आमचे थंय आसता पर्यंत आमी आयकूंक जाय आनी दुसरें जावन आसा मनाना म्हणजे नियाळ करचो आयकल्लें उतर तें आमचे थंय नियाळ करिसय आमचे थंय एक करिसय आनी हो नियाळ एका दिसाचो नियाळ न्हय कशें हर एका दिसा आमी आयकसय तशेंच हर एका दिसा आमी नियाळ करिसय मेडिटेशन कॉन्टम्प्लेशन रुमिनेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान आमी तसो नियाळ करिसय आनी तिसरो हंत जावन आसा निधी ध्यासना निधी म्हळ्यार देवाचें उतर निधी आसीना आसना म्हळ्यार बसका म्हणून अर्थ निधी आसीना म्हळ्यार निधी ध्यासना म्हळ्यार तें देवाचें उतर आमचे थंय बसका करिसय खंय आमचे थंय ताणें बसका घेसय त्या देवाच्या उतरान म्हणजे आमचे थंय तें एक जायसय इंटग्रेशन म्हणटा हांव आमचे थंय देवाचें उतर एक जायसय आमचे थंय ताणें बसका घेसय त्याच खातीर इजाकियल प्रवादीक सांगली ती उतरां घे तो कवळो देवाचें उतर बरयलेलो तो कवळो घे तुज्या तोंडान घाल आनी साब आनी तुजें तें जीर्ण जावं दी जिरोवं दी तें अशें आमचें थंय देवाचें उतर जिरसय आमचें थंय एक जायसय आनी एक जायत तर आमीच देवाचें उतर जातलें हांव आनी एक देवाचें उतर जायसय म्हणून ना आमची चिनी तशीच जायसय आमचें थंय एक जायसय तें देवाचें उतर कन्नड कवी HR शिवप्रकाश म्हणलो महात्मा गांधी विशयांत ह्या तोळ तोळ आमी देवाचे मुर्तीकन स्वरूपकन इमाजोकन दवरच्या ह्या संस्कृते मदें हो कन्नड कवी अशें बरयता कल्लल्ली ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು ಕಾಗೆ ಗೂಗೆಗಳು ಬಂದು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಯಾವು ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಕದ್ದು ಸಾಗಿಸಿಯಾರು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡದಿರು ನೆರೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋದೀತು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯ ಬಿಡಿಸದಿರು ಗಾಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋದೀತು ಗಾಂಧಿಯ ಮಾಡಬಯಸುವೆಯಾದರೆ ಆತನ ಕ್ಷಮೆ ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನೀನೇ ಗಾಂಧಿಯಾಗು ಹಮೀ ಸಂಗೀತ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡದಿರು ಕಾಗೆ ಗೂಗೆಗಳು ಬಂದು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಯಾವು ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾಡದಿರು ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಕದ್ದು ಸಾಗಿಸಿಯಾರು मत्येन सोम्याक करिनाका त्या पावसाक करगोन वचत एका पत्राचेर ताका सोडयनाका बरें वारें वाडलें तर पिंदोन वचत सोम्याक तूं करूंक आशेताय ताणें शिकयल्लें नीत मोग पेल्याचेर विश्वास देवाचेर विश्वास पेल्याक बगसाणें आनी पेल्याची सेवा हे तुजे थंयच तूं वृता कर तूंच सोमे जेजू क्रिस्त जा आनी हें जावन आसा निधी ध्यासना तुजे थंय देवाचें उतर एक सायज म्हणजे तुवेंच सोम्या भशेन जावंक जाय कशें पावल सांगता गे न्हय हांव जियेता पूण सोमी म्हजे थंय जियेता क्रिस्त म्हजे थंय जियेता
तशें आमी सांगूंक जाय, न्हय हांव जियेतां, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आनी चवथो हंत जावन आसा अनुष्ठाना. देवान उलयल्लें तें उतर आमी आयक जाय, आमी तसो नियाळ करी जाय, आमचे थंय तें एक जाय जाय आनी तें देवाचें उतर आमच्या कार्यांनी आमी दाखोवंक जाय. अशें 4 हंत उतरोन गेलें तर मात्र देवाचें उतर फळ दिवंक शकतलें. आनी दुसरें जावन आसा मागण्याची जिणी, बऱ्या करण्यांची जिणी. मागण्याची जिणी, बऱ्या करण्यांची जिणी. खंयसर मागणे आसा थंयसर बऱ्यो करण्यो आसात. जाकोब आपल्या एकाच बरयल्ल्या पत्रांत अशें सांगता, म्हज्या भाव भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हूण एक मनीस म्हणटा म्हूण चिंतया, पूण ताचे थंय बऱ्यो कर्ण तो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. भावार्थ सवें बऱ्यो कर्ण आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलोलो म्हणयेत. म्हणजे तुजे थंय भावार्थ आसा, बऱ्यो कर्ण नात, तर तुजे थंय आसलो बरोसो भावार्थ कितें आसा तो मेल्लो भावार्थ जावन आसा. तर आमचे थंय भावार्थ आसा, आमी देवाचें उतर आयकलां, आमी मागण्याचें मनीस म्हूण कशें वळखून घेवचें तें आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं. देखून सो देवाचें उतर कोण आयकता आनी तो पाळटा तो कडपार बांदिल्ल्या घर बांदिल्ल्या व्यक्ती बरी म्हूण तो आयचो वांजेल. तो हालोवन पडना, कित्याक घट ताची बुन्याद घट पात्राचेर आसा. देवाचें उतर आयकता पूण ताचे भशेन तो जियेना तर रेवेर बांदिल्ल्या घर बांदिल्ल्या व्यक्ती बरी तें कोसलोवन पडटा, ताचो नाश जाता, विबाड जाता. आमची जिणी तशीच देवाच्या उतराचेर आमी बांदून हाडली तर खंडीत जावनी ती शाश्वत उरतली आनी ती नाश जावची ना. आनी असलें जिवन आमचें जावंक जाय, बऱ्या करण्यांचें. देखूनच असलें जिणें जालें तर देवाचें उतर आमी जातले. हांव आनी एकलो कन्नड कवी अशें सांगता, जीवनवनी तुम जपमणी गागिरे, जपमणी गिपमणी मालया देके. जीवनवनी तुम जपमणी गागिरे, जपमणी गिपमणी मालया देके. सुंदर जगा शिव मंदिरवागी हे, अंधदी कविदिहा देगुलवेके. म्हणून सगळें आमचें जिवनाचें एक कोंच जालें तर हातांत एक कोंच जाय गी. सगळें आमचो संवसार देवाचें घर जालें तर, एक देवाळ जालें तर थंयसर आनी एक इगर्ज बांदी जाय गी म्हणलें सवाल. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचें सगळें जिवन आनी की कोंच जावंक ना तर कोंताची गरज आमकां आसा. सगळो संवसार देवाचें देवाळ जावंक ना तर इगर्जेची गरज आसा. ती सगळो संवसार देवाचें घर जाता पर्यंत. तरी पूण आमकां हर एकल्याक एक चॅलेंज जावन आसा. आमची जिणी कोंता भाशेन जाय जाय, आमचो संवसार देवाळ जाय जाय, देवाचें घर जाय जाय. आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ तो जावन आसा. आनी तिसरें जावन आसा मागण्याची जिणी म्हणजे देवाची खुशी समजून त्या परी जिवची जिणी जाय जाय. मरयेची जिणी पळया, देवाचें उतर आयकून ती तिचे थंय संपूर्ण जारी केल्ली ती. सांत आंतोनीची जिणी तशीच. हांवें हाचे विशयान उल्लेख करून तुमकां सांगला. देवान ताका वेल्ल्या कडेन तो गेलो. ಅದಕ್ಕೋ ಅದರಿಚ್ಛೆ ಹಾದಿ ಇದಕ್ಕೋ ಹರಿದತ್ತ ಬೀದಿ. ताका ताचेंच सोपण आसलें. ताचें सोपण सा आंतोनी मुखांतर जारी जालें. सान फ्रांसीस आसिसीची जिणी पळय, तोय ग्रेस्त मनीस जावन आसलो, तुबलो जावन तो मेलो. सान फ्रांसीस सावेराची जिणी खंडीत जावनी तुमकां खबर आसा. तोय मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मल्लो, भारताक येवन पावलो. कूड आज पर्यंत संपूर्ण नाश जावंक ना. हाच्या विशीं हांवें तुमकां उल्लेख करून सांगला येदोळस. आमची कूड शाश्वत उरय जाय तर आमी मातयेक पळोवन चलोवंक नजो, आमी त्या स्वासाक पळोवन चल जाय. आमी 2 अंश सांगता आयिल्ले
आदवा क्रस्त आसतना मातयेक तावन ताणें रसल्लें म्हण सबारान सांगचें जावन आसा तें सत पूण अर्दें सत. पूण त्या स्वास तावन ताका रसल्लें मातयेचे राशी तावन रसल्लें पळय त्या मातयेच्या राशयेक तसोच स्वास ताणें दिल्लो. तर आमी सकला तावन आयिल्ले मात्र न्हय, आमी वयर तावन त्या स्वास तावन आयिल्ले आनी त्या स्वासाचेर आमचो विश्वास दवरी जाय. न्हय मातयेचेर आमी पातयेनी दवरी जाय, विश्वास दवरी जाय, भावार्थ दवरी जाय, पूण त्या स्वासाचेर आमी भावार्थ दवरी जाय. आनी स्वासाचेर भावार्थ जावन चलिल्ले आमी खंडीत जावनी. आमी स्वास कोसून पावतले हांव मातयेक पावचें ना. पळया जिणी ह्या संतांची. तर कोण म्हजे भाव आनी कोण म्हजे भयणी. सोम्यान सांगलें कोण म्हजें उतर आयकता आनी त्या परी जियेता तीच जावन आसा म्हजी आवय, तोच जावन आसा म्हजो भाव, तीच जावन आसा म्हजी भयण. तर सोम्याच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक आशेताय मागण्याची जिणी तुवें जिवंक जाय. हांवें सांगिल्ले प्रकार 3 अर्थ करून घे जाय आनी ह्या परी आमची जिणी जियेली तर खंडीत जावनी सोम्याचें उतर आयकून ताचे परी चल्ल्या तर आमी त्या स्वास कोसून पावतले हांव नास जावचें ना. असलें जिवन आमकां सोमेस्तांक फावो जावं दी. उबी रावात. सोम्यान सांगली ती उतरां मागा तुमकां मेळटलें, बोडया उक्तें जातलें म्हणून. आज ताच्या उतरांक आमी परत उल्लेख करता आसतना आमचो संपूर्ण भावार्थ त्या उतरांचेर दवरून आमकां गरज आसलें सोम्या लागीं आमी मागून घेवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या पवित्र सभेचेर भाग्यवंत पापा फ्रांसिसाचेर, गोवळी बापांचेर, सर्व याजकांचेर, धर्मिकांचेर आनी लायक मुखेल्यांचेर तुज्या कृपेची आशिर्वादां घाल. पवित्र सभा म्हणल्या कुटुंबांत मागण्याचो स्पिरीत जिवो दवरूंक आनी खरो भावार्थ वाडोवंक तांकां आसचे मिसाव तांणी वर्त्या जबाबदारेन करूंक आनी भावार्थाची वर्ती देख सर्वांक दिवंक तुजी मजत तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाक हजर जावन देवाचें उतर मोडून आमकां संदेश दिल्ल्या शिवमोगा दियेसीच्या गोवळी बापांक तूं राख आनी सांबाळ. तांचो गवळीक वावर तूं सुफळ कर. तांच्या दियेसीन ताणें आरंभ केल्ली सर्व योजना तूं पंथाक पावय. ह्या मिसाक सहभेटणी केल्ल्या सर्व याजकांचे मिसाव फळां भरीत कर म्हूण मागता. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांचेर आनी सर धर्माच्या लोकांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. विविध धर्माच्या लोकांमध्ये परस्पर गौरव आणि मोग आसा करूंक आनी अशें एक बरें राष्ट्र बांदून हाडूंक तांणी वावरिशें कर. बेगीन सातशा येयली सावन बऱ्या फुडाऱ्यांक विंचूंक हर एका नागरिकांक पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन बोर म्हूण मागता. कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजे जतनेक आमी समर्पिता. तांच्या कश्टांनी तूं तांकां बुजावण दी. तांचें दूख सोसूंक तूं तांकां घटाय दी आनी तांकां बरी भलायकी लाभय. तांची मोगान जतन घेवच्या तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. विविध गरजांनी सा आंतोनीची मजत सोदून
ह्या पुणशेताक येवच्या सर भक्तिकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. सा आंतोनीच्या बळादीक विनंतीचें फळ जावन तांणी मागुल्ले उपकार तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. भावार्थ्यांच्या तीर बुनदीचेर आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक मागण्यान कुटुंबान प्रथम स्थान दिवन तुझ्या पुता जेजूच्या शिकवणे प्रकार आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती सेगुणांनी वाडोवंक आदार दी म्हूण मागता. कुटुंबाच्या पोशणा खातीर गांवांत तशेंच परगांवांत वावर करच्या सर पिरगेजकारांक आनी भक्तिकांक तूं राख. तांचो वाव तूं सफळ कर आनी समृद्धी लाभय. कृषिकांक तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. ह्या पुणशेताच्या बंगारोत्सवाच्या सुवाळ्यार नवे पुणशेताचे बांदपाचें काम भरान चलोवन आसा. कामाक उदार मोनाचें दान दिल्ल्या सा आंतोनीच्या भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादान भर. तशेंच उदार मोनीच्या दाणीतावन ह्या कामाक कुमोक वाडोवन येशें कर म्हूण मागता हांव. हे फेस्त संभ्रमान आचर करूंक आदार दिल्ल्या पिरचेंतीक दानीक मुर्दोम दिल्ल्यांक पुणशेताच्या अभिवृद्धीक वावर करतल्या सर भक्तिकांक ह्या पुणशेताच्या प्रगतीक व्हड पाठिंबो दिवच्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक याजकांक आनी ह्या पुणशेताची सगळी जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या विगार बापांक आनी सहायक विगार बापाक सिस्टरांक आनी वर्सभर त्या पुणशेतान जावच्या आत्मीक कार्यांक आनी ताचे निर्वहणाचें कामाक आदार दितेल्यांक ल्हान व्हड सेवा दिवच्या प्रत्येकल्याक तुज्या सुबाम देण्यांनी भर. सांत आंतोनीच्या मजतीन विस्नार आशिर्वादां तांचेर वत म्हूण मागता हांव. येवकारिस्ताच्या मेजा बरी हजर आसच्या आमी सर्वांनी सांत आंतोनी बरी आमचें जिवीत मागणेच्या स्पिरितान नेटोवन आमच्या जिविताचें पॉयण बरवेशाची यात्रिकां जावन जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. मोगाच्यानो हांगासर आज ह्या पुणशेताक येत आसतना आमच्या काळजांनी कितें म्हणे एक गरज आमी घेवन आयल्या मौनपणी ती आतां सांत आंतोनी मुखांतर देवाक समर्पुया. मोगाळा बापा ही जावन आसात आमची थोडींच मागणी उतरांनी उसान सांगलेली आनी की सभार गरजो आमच्या काळजांनी गुपीत आसात त्यो तूं जाणाय. तांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. संगी आमकां समर्पिता
मोगेच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानताचो सलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाकने मेळले आमच्या एकटे सभेच्या सेवेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या परजेचो ही याज्ञ म्हणून घे. सांत आंतोनी तुझ्या भक्ताच्या परबे दिसा तुझे महिमेक आमी हो भावार तो भेटयता. ह्या यज्ञाचो गुणान आमच्या गोवळ्यां बराबर आमचे दिसा दिसाचे जिवीत तुका म्हणटा तसलें निरंतर यज्ञ जावून मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांव भी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सशनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोनी तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जीवन आमकां धीर दिता आनी ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तू पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक जाणून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूट आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान तुका दिन वचो तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें आपल्या हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सशणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसून आनी समेस्त मनशा बसून तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
तसो घट परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याका आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्याका आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या सखीने धर्मीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पार मरिये देवाचे माये संगाती तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांतांतनी बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशना. आमेन. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरका जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर वाकनांतली वाटय. नित्य त्रास मोठी पदवी आनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय
सशनाच्या सशना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. एकामेकाच्या मोगाचो गुर्त जावन आमी शांती पाठवया. शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्या आमी सोरू भागी तुझे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसाद सेवक आमी आयती जावया. स्वयंसेवकांनी पदराबांक आनी कुमगार वांटलेल्या म्हणजेऱ्यांक थंयसर तांच्या जाग्याक आपोवन व्हरचें, थंयसर कुमगार वांटचें. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕರಲ್ಲದವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.
जेजू ये आमच्या काळजांत तूं ये जेजू ये आमच्या जिणयेंत तूं ये दी आमकां घटाय आत्म्याचेर दी आमकां उरपा सेवेची करूंच्याक सेवा सर्वांची सेवा तुजी
सांग महिमा तुका सांग स्वातीत सोम्या मोच्या प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, सांत आंतोनी तुझ्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखा वायनाच्या रुपार तुझें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सर्गार कोणानी न्हय पूण तुज्या स्वरूप रूप बघून आमकां मेळशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसा. मोगाचेरो हांगासर जमल्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक दानीक आनी ह्या रेलिकेच्या फेस्ता कारणांतर जावन येवंक साद जायनातल्या गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या सर्वांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तशेंच कितें सक्कड ते सवाकाण घेवन तुमी हांगासर आयल्यात ती सांत आंतोनीच्या मदतीन फळादीक जावं दीत म्हूण सांगून मागता. आयच्या दाबाजीक संभ्रमाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या शिवमोगाचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो हांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव आपुरबायेच्या रितीन आमकां तांणी गवळी बापांनी संदेश दिला. मागण्याचे सांत आंतोनी मागण्याचे व्यक्ती जावन आमचे विश्वे देवाच्या महिमेक सदांच वापरूंक आनी देवाची महिमा गावंक आमकां तांणी प्रेरण दिला. सांत आंतोनीची देख घेवंक आमकां उलो दिला. गवळी बापानो भलायकी तितली बरी नातल्यार शेळासून ताळो बरो नातल्यार तुमी आमच्या वयल्या मोगान हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अर्थाबरीत रितीन आमकां संदेश दिला आनी आमचे खातीर मागला. तुमकां सर भक्तिकांच्यान आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान जैत मागता. आयतारा 3 दिसांचे त्रिदोम चलोवन व्हेल्लें. आयतारा मानाई बाप अश्विन डी सिल्वा, सोमारा बाप मॅक्सिम नजरेत आनी मंगळारा मानादी बाप जेसन लोबो हांकां तेगांयकी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा मिसाचे सभाभेटणी केल्ल्या आमचे शिरवाचे वाड्याचे विकारवार भोवमनादीक लेस्ली डिसोजा तांचो आमच्या वारड्याच्या याजकांचो सैऱ्या याजकांचो काळजांत हांव उपकार वावुरता. तशेंच ह्या पवित्र बलिदानांत हाजीर जाल्ल्या सर्व धार्मीक बाबा भयणींचोय काळजांत हांव उपकार वावुरता. ह्या फेस्ताक पिरजेंत राविल्ल्या आमच्या जेराल्ड डी सिल्वा आनी ताच्या कुटुंबाक तशेंच पिरजेंत राविल्ल्या सर्वांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवस्तुती बऱ्या तरान तयार केल्ल्या फिरगेजेची गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी जॅन डिमेलो हिका, देवस्तुती आयोगाचे संचालक आयरीन सल्डानाक, देवस्तुतीन भाग घेतिल्ल्या सर्वांक काणीक एकठांय रुकुम केल्ल्या सर्वांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मधुर गायन करून मिसाचें बलिदान अर्थाबरीत केल्ल्या गायल मंडळीच्या सरसंद्यांक, गायल मंडळीच्या अध्यक्ष नॅन्सी मेंडोन्साक आनी गायनाचें निर्देशन केल्ल्या विजय मोरासाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आल्ता भुरगे सदांच सुटसुडीत आल्तार सेवा केल्ल्या सर्व आल्ता भुरग्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज आनी सदांच निस्वार्थ सेवा दिवच्या आमच्या कोवेंताच्या धार्मीक भयण्यांचो उपकार बावुरता. ह्या फेस्ताची मांडाबाळ करूंक सर्व रितीन सहकार दिल्ल्या कॉमिटी कॉपेलाचो समितीचो उपाध्यक्ष ग्रेगरी मिनेजस, कार्यदर्शी श्री आल्विना गेरा आनी सर्व संध्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वर्सां मध्ये
कोपेलाची जतन घेवच्या वाड्याचे गुरकार आनी सर्वसंयांक काळजांत हांव देव बरें करूं. फाटल्या एका हप्त्यांत हांव इगर्जेच्या स्टॉलान मिसां मुर्दोम दान पिरजेंत काण घेवंक सेवा दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटां. शिस्त सांबाळिल्ल्या कारकळा ग्रामांतर पोलीस ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारकळा ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. आज फेस्ताक दान दिल्ल्यांचो फिरजेन दिल्ल्यांचो मुर्दम राविल्ल्यांचो मिसा दिल्ल्यांचो सर्वांचो एका सुत्रान काळजांत हांव उपकार बावडटां. रोशन सावंड्स मूड बेळ्ळे हाणें सावंड्स उदकसून दिला ताका देव बरें करूं. समार जण स्वयंसेवक हांगासर जेवणाच्या कावंटर लागीं आनी मिसा वेळार सेवा दिवन आसात. सर स्वयंसेवकांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका मोठो सहकार दिवच्या हर एका संगतींत आमच्या फिरगेचो सहायक विगार मानादी बाब आर्नल मातायासाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. धर्मात आमकां फोटोग्राफी करून आमच्या ग्रुपांत ते घालचे आनी फोटोग्राफी प्रिंट करून आमकां दिवन जावन आसा. विल्फ्रेड क्रास्टिलिनो रॉयडन स्टुडियो आमच्या फिरगेचे सोसो ताका काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो इलेक्ट्रिशियन प्रकाश डिसोजाक देव बरें करूं म्हणटा. फुलां दिल्ल्या रणजीत फ्लावर स्टॉलाक ऑल्विनेरी पिंटोक तशेंच स्टेज सजयल्ल्या क्रिस्टल डेकोरेटर्स आरुल डिसोजाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. शामियाना आनी कदां उदकसून दिल्ल्या आनी तशेंच जेवणाची तयार केल्या वादिराज उडुपा हाका देव बरें करूं म्हणटा. ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಉಡುಪ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಊಟ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. वर्सामध्ये हर एका मंगळारा सांजेर 4 वरांचेर मिसाचें बलिदान आनी नोवेन आसा. म्हयन्याच्या पयल्या मंगळारा 3.5 वरांचेर सक्रामेंताचें आराधन उपरांत मीस आनी नोवेन आसा. सबार जाणां तुमी येतात आनी भक्तिकाक मान करून ताच्या मदतीन उपकार जोडून घेतात. मुखल्या दिसांनी तुमी ह्या नोवेनाक येजे म्हूण सांगून तुमचे लागीं विनंती. सबार वर्सांत हांव सांत आंतोनीच्या भक्तिकाथंय एक सोपान आशिल्लें. ह्या जाग्यार ह्या पवित्र जाग्यार पुणशताक एक नवें कपेल बांदचें तें येवजणेचें काम आमी आतां घेतलां. तुमी जाणात हो जागो आमी आतां बसून आसचो. गादे आसले मस्त घुंड आसलो. उदक आसचें ह्या म्हळ्यार सरी ह्या गाद्यांनी उदक आसतलें. आमी भरून हांगा जागो भरून भरतीकान हांगासर मिसाक अवकाश करून दिला आनी बांदपाचें येवजणेचें काम जावनूच आसा. तुमी उदार मनान दान दिला आनीक जायत्य दानीची कुमकेची गरज आसा. तांच्या मदती मरीपात उदार मनाच्या दानीच्या आदारान बेगीनशें काम पंथा भोंवंक साध्य जातलें म्हूण हांव बरो वचतां आनी तुमचो सहकार समेतांचो सहकार आशयता. दिल्ल्या सहकाराक सर्वांक वावुरल्या कामेल्यांक हर एकल्या की कोणाक सोडिनासतना काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪಕಲದ ದೇವರೇ, ಎಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. हांगासर हजर जाल्ल्या सभेसांक हर एका वर्सा बरी जेवणाची वेवस्था केल्या. सगळ्यांनी जेवण स्वीकार करी जाय. 100 कावंटरां आसात. फाटल्या कुशीन तुमी मिसालेंच जेवण स्वीकार करी जाय म्हूण सांगून तुमचे लागीं विनंती करता. प्रायस्तांक स्वयंसेवक तांणी आस्त बसल्या कडेन तांकां तुमी आमकां सांगा, तांकां जेवण ते हाडून दितले. तुमकां सहकार तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. बँड उदकसून दिल्ल्यास न्यू स्टार बँड आत्तूर कारकोळ ताचो मला काही वंडी सोजा ताकाय आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आनी एक नेक्स्ट आमच्या जुनाच्या 13 तारखेर सांत आंतोनीचें तारीखेचें फेस्त आसा. ह्या तारीखेच्या फेस्ताकी व्हडा संख्यान तुमी येजय. ह्या उक्त्या मैदानार मिसाचें बलिदान आसतलें. व्हडा संख्यान येजय म्हूण सांगून उपकार मागून परत सर्वांक कोणाक सोडिनासतना काळजांत हांव देव बरें करूं म्हूण सांगून म्हजी उतरां अखेर करता. आतां मिसाचें आशिर्वाद गवळी बापान दिल्या उपरांत सांत आंतोनीचें नोवेन आसा. त्या नोवेनांत भक्तीपणान आमी पात्र घेवया आनी निमाणें रेलिकेचें आशिर्वाद आसा. तांतूय आमी भक्तीपणान पात्र घेवन सांत आंतोनीच्या मदतीन सोमयाचे विस्नार आशिर्वादां जोडून आमी घरा वचोवया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आशिर्वादा खातीर दयेन उबे रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सगळ्या संत भक्ताची आस आमी परब संभ्रमता. तांची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. सांत आंतोनीच्या मागण्यांत सोर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचें काळीज आनी मन लावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाचे पवित्र सभा आनंद बरी जाता. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सशनीक संतोष भोगूंक पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. तुमच्या हात करतले ना 5-4. तुका अजापा आपले मरण सुखन वारा देव साताच्या नावान बोलतात. कोडे पिडेस बरे जातात. दर्या सांकळीक तो फरमायता. आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडांक बसोवन धाडटा. दर्या सांकळीक तो फरमायता. आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडांक बसोवन धाडटा. सांत आंतोनी कडेन मागणे. हे निष्कळपणाच्या धव्या फुला दुर्बळतायेचे सुदेगी खलत्यापणाच्या नीस आशया भगवंताच्या परसळीक नखेत्रा. हे आनंदरे सांत आंतोनी देवपुताच्या हातांत घेवचो स्वागीक उपकार तुका वचलो. तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सभा देण्यापैकी हसऱ्यांचें देणें शेषा म्हजे बिरमत दवर आनी ह्या म्हज्या वळखीचे म्हाका पाव. सकट आक्रमक म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या बेल्याचो म्हाका जोड दी. आनी अशी ह्या रितीन विश्वासान समेती साखी हांवें कर. तुजे संगता सोसण्याच्या सोसण्याक ताका होगळसोंक ताका भोगोंक आनी आनंद दिवंक सदां म्हाका पावय. आमेन. नोवेनाचे मागणे. हे भक्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मन सूख अनवरा देंवचार आनी सवतराची पोरच्याची पिडा पयस करता. तुजे मारिफात पिडेस्तांक लायकी मेळटा. उसांबळ धैर्य धन जातात. बंदिवानाच्यो संकळी तुटून पडटात. तोटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायत्राचे नपयसतात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातळीन तुजे दवन तुजी कुमक मागता. इतल्या वेळार आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दी. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीच्या जिबेचे मागणे. हे बागी जिबे तुवें सदांच सोम्याक वाखाणलें आनी ताका वाखाणूंक आनी वळणूंक दुसऱ्यांक शिकयलें. देवा मुखार तूं कितलो पुण्यवंत म्हूण आतां स्पश्ट जाता. भगवंत आंतोनी पदवेदार शिकोणदारा आमा बसोवन विनंती कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा तूं एकलो सुविचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या सेवाक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा पर्यंत जशी कुसन आसता सांबाळली
तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें. सोमयाचे नांवी आमचो आदार. सोमया दयेन आयक आमचे मागणें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवीदारांनी सृष्णेच्या देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वचून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोर बांदपा सांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पादवाच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. हांगासर जमलेल्या सर्वांक तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी ताका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं आनी तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवीदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदां देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. मुखल संतांतोनी भक्ता
Anton, ama pastor binatiker, bagayong gusto chay kurwen, niwalam kam shayawa, amcha asmanantle, Bapache, Putache, ni Pavitrat Missionary. Amen. Thank you.